प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका तांच्या सेशल्स भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा आयज गार्ड ऑफ ऑनर दिलो। प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत सेशल्स भागीदारी आनी घटमूट करपाचो हेत आशिल्ल्या प्रतिनिधी पावड्यावेल्या बसकेंत केली चर्चा। उपरांत सेशल्सचे राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हार्मनी हांचे कडेन प्रधानमंत्र्यांनी केली द्विपक्षीय उलोवणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या 135व्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशातल्या लोकांकडेन उक्तायले आपले विचार। फाटल्या 6 म्हयन्यांत मन की बात कार्यावळी वरवीं देशातल्या लोकांच्या जायत्या कामगिरीविशीं जाल्या भासाभास। आयज आमचो भारत देश दर्यासावन मळबा मेरेन चड सुरक्षीत आनी आत्मनिर्भर जावपाक लागला। प्रधानमंत्री मोदी आपल्या मन की बात कार्यावळीत उलयले। गणपतीच्यो मुर्ती तयार करपाचे काम आता सुरू जाला। नागरिकांनी गणपतीची मूर्ती ही आमच्याच कुमार आणि कलाकारांनी तयार केल्ली घेवची। मातयेपासून तयार केल्ल्या मूर्तींक प्राधान्य दिवचे। प्लास्टर ऑफ पॅरिस पासून तयार केल्ली मूर्ती विकत घेवची न्हय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत मारलो उलो। भारतीय जनता पक्षान आयज आपल्या मुख्यालयात मन की बात कार्यावळीचे प्रसारण, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यादिस्तीक बलिदान दीस आणि आपल्या कार्यकर्त्यां खातीर डिजिटल प्रशिक्षण सत्र ह्या 3 कार्यावळींचे केल्ले आयोजन। मन की बात ही कार्यावळ सरकार आणि लोकांमदले संबंध घटमूट करपा खातीर, जाल्यार डिजिटल प्रशिक्षण कार्यावळ ही कार्यकर्त्यांक प्रशिक्षित करपा खातीर आसा, मुखेलमंत्री उलयले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मन की बात कार्यावळ आयज शिवोले जाली प्रसारीत। भाजपाच्या शिवोली मंडळाचे सरचिटणीस परेश पालयेकार हांणी कार्यावळ पळयल्या उपरांत सांगले की मन की बात ही कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी महत्वाचे मुद्दे मांडल्यात। चवथीच्या गणेश मुर्तींविशीं प्रधानमंत्र्यांनी केल्लो उल्लेख हो महत्वाचो आशिल्लो, पालयेकर उलयले। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी पर्यावरणाक अनुकूल आशिल्ल्या मातयेच्या गणेश मुर्तींच्या वापराचेर भर दिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मानले उपकार। मातयेच्या गणेश मुर्तींक संरक्षणाची आसा गरज। पीओपी पासून तयार केल्ल्या गणेश मुर्तींचो बेकायदेशीरपणान वावर सुरूच आसा, हाचेर आमदार शेठ हांणी हुस्को उक्तायलो। राष्ट्रीय पोलिओ दिसा निमतान 5 वर्सां मेरेनच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर आयज पल्स पोलिओ वाशिनीकरण मोहीम केली सुरू। सगळ्या प्राथमीक भलायकी केंद्रां, सामुदायिक भलायकी केंद्रां, जिल्लो हॉस्पिटलांनी फुकट पोलिओ दिवपाची व्यवस्था केल्या, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो गिरेस्त इतिहास आनी दायजाचे प्रतीक आशिल्ल्या पुनर्स्थापीत केल्ल्या हळर्ण किल्ल्याचे केले उक्तावण। ह्या वेळार आमदार प्रवीण आर्लेकार, सरकारी अधिकारी आनी हेर मानेस्त आशिल्ले हाजीर। पुरातत्व खात्यान हो किल्लो पुनर्स्थापीत केल्ल्याचो घेतिल्लो निर्णय फुडल्या पिळगे खातीर आतां आसा महत्वाचो, मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायले मत। घुवळी वखदांच्या विळख्यांतल्यान गोंय राज्याक पुरायपणान भायर काडपा खातीर पुलिसांनी राबयल्या मोठी मोहीम। केंद्र सरकारच्या नशामुक्त भारत मोहिमे अंतर्गत फुडल्या 3 वर्सांत गोंय राज्य जातले नशामुक्त। पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी केली घोशणा। आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदां विरोधी दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले। राज्यात फाटले कांय दीस उटंगराचो पावस जाला सुरू। गोंय वेधशाळेन दक्षिण गोंयांत आयज पावसाचो ऑरेंज अलर्ट, जाल्यार उत्तर गोंयांत येल्लो अलर्ट केला जारी। राज्यभरात कांय सुवातांनी मोठ्या प्रमाणात पावसाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला। तशेंच 29 जून ते 4 जुलय मजगतीं दोनूय जिल्ह्यां खातीर वेधशाळेन येल्लो अलर्ट केला जारी।